एकी झाले. तर थालीचे प्राइस हा 1299 म्हणजे तू ते ब्रिजीचे काढलं पळय लंडन ब्रिजीचे. हा वय वय वयर बी असं रोट्टा हांव रोट्टा ग्लासाचे वयतलो रे तो चलोलो. किती ट्राय केलं तिंगा आमचे आडमास या भाशेन हा नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक. हांव एक्सप्लोर करपाक येयला गोवन थाली आनी हांगासर गोवन थाली म्हणटा म्हणून म्हाका एल्स्टरान सांगलें. आतां लंच टायम जाल्ले आसा. अकॉर्डिंग टू एल्स्टर काय विचारलें जेवण खंय बरें मेळटा काय म्हणून. गोवन पॅराडायसान गोवन पॅराडायस म्हणजे आयडिया आहा म्हणजे बरें जेवण मेळटलें. गोवन पॅराडायस ओके ते असेल जेवण पळोवया हांगासर कशें कितें आहा तें गोवन पॅराडायस काय म्हणून हांगा येयला हांव. रेस्टॉरंटाचें नांव आसा गोवन पॅराडायस. गोवन पॅराडायस. आतां हांगा जें जेवण कशें आहा तें पळोवया आनी कितें कितें आहा थालीन तें पळोवया. मेन आमची ट्राय करपाचें म्हजें जें हांव मेन ट्राय करतलो तें थाली. तेजे उपरांत आनी कितें भूक लागल्यार आनी कितें खावया. तर रेस्टॉरंट खंयसर आहा तें तुमकां पळोवपाक मेळटलें हांगासर. हे रेस्टॉरंट हांगासर आहा. बरें आहा सुंदर धाकटें सोबीत बरें आहा पळोवपा सारकें. सारकें जे सिग्नल आहा पळय तेजे ऑपोजीट हें लोकेशन आसा. आनी थिंगासर बस स्टॉप आहा. बस 116, बस 117, बस 235, बस 237 एंड 423 हे सगळे बस हांगासर येता. बस स्टॉपा लागींच आहा. हो व्हिडिओ काढत येतात माय म्हणून झोप आहे मग तो स्ट्रीट 21 बसलो माय म्हणून थाली थाली माय म्हणून थाली घेऊन बरी हय हांवें पळय हेंको बरें हाताली. हांवें म्हटलें तशें जाल्यार थिंगाय ते आनी सामोसा आनी कोण आहा पळय बसलेले उठोन येयले आमी. पूण जेवण आहा मुगो काबार. हांव करता तो बसते हांव थाली प्रिपेअर करता. ओके तू ती थाली आता म्हाका थाली नाका कोणती दी थाली दी तो 3 दी थाली ना ना 3 थाली दी. हे रेस्टॉरंट गोवन पॅराडायस. क्रिसमसाची तयारी चालू आहा. आयज 24 डिसेंबर रातचे क्रिसमस पार्टी हे सगळे आसतले आनी क्रिसमस एटमॉस्फियर हे सगळे तुमकां पळोवंक मेळटलें हांगासर. भितर खुबशे वस्तू आसा स्नॅक्स आनी हे ते सगळे दाखयता तुमकां. आनी टेस्ट करया गोंयचे थाली. कुमुलस गोवन स्नॅक्स आहा हांगासर. हे कितें प्लम केक होममेड प्लम केक. मागीर हिंगा नेवऱ्यो आसा. नेवरी जाय जाल्यार कलर मातशे ग्रीन दिसची पडटा कित्याक ग्रीन कलर आनी हे नॉर्मल कलर नेवरे बी आसा. तर हांव 3-4 पॅकेट घेवन वयता हिंगासून. घरा कडेन रांदपाचें टेन्शन ना. मागीर मिक्स कितें कितें हातून हां सगळे सगळे मिक्स आहा. हां तर हांव तुमकां हांगाचे ओनराच मेळयता आनी ते तुमकां मातशें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दितले कितें आहा कितें ना आनी गांवान खंयचे ते तुमकां कळटले. तर बाब तुमचें नांव कितें? लेजली बाब लेजली. गोंय बाबा कितें खंय गांवान लोटलेकार. किती वर्सां जालें तुमकां रेस्टॉरंट रेस्टॉरंट ओपन केलं ऑलमोस्ट 5 months ना. हां 5 म्हयने जाला. तेका लागून म्हाका खबर ना. तेच म्हणटालो हांव. ओके मागीर कशें आहा रिस्पॉन्स? एवरीथिंग इज ओके. मागीर कितें कितें आहा मेन तुमगे मेन आमगे थाली मेन सारकी स्पेशल थाली आनी पोक बिर्याणी स्पेशल आमगे. पोक बिर्याणी एवरीथिंग मेन्यूचे आहा ते सगळे नो प्रॉब्लेम. आं ओके. आतां 5 म्हयने जाले स्टार्ट जावन. 5 महिने म्हणजे तूं आनी तुगे मिसीस. या ओके तुमी दोगांय मेळोन हें करता. करता. ओके 5 म्हयने जाले म्हणजे पार्टी गोवन फंक्शन केटरिंग घेता तुमी? आउटडोर केटरिंग सगळे. तो केटरिंग सगळे आहा तेंचे. आनी आमी पळोवया कितें कितें आहा हेंचे कडेन आनी हेजे उपरांत आमी तेजी मिसीस थाली प्रिपेअर करपाक लागला तेय तुमकां दाखयता. आतां तुमकां थाली हाय आनी म्हाका सांगे. ओके बरें देव बरें करूं तुमकां.
तू पयलीं येयलें हिंगा हा तू केन्ना येयलें जेवपाक येतो कितें ट्राय केलें थिंगा आमचे आडमास आडमास बऱ्या आनी आनी मागीर तेंचो पोक बिर्याणी आहा ओके मागीर आनी आमचे कितें म्हणटा चिकन शाकोती आं ती बरी मागीर सांगू ना मागीर म्हाका हिंगा बरो जेवण मेळटा एकलो येन हाय न्हू ता जे गोवन चर्चीचे फोटो बिटो आहा हांगासर गोवन सीन दिश्टी पडटले हांगासर तुमकां पळोवपाक म्हणजे बरें क्रिएट केला अशें गोवन एटमॉस्फियर येवपा सारकें बरें क्रिएट केला हेंच्यांनी आनी मेन कितें हांगाचे जे ओनर्स आहा न्ही तेंचे वेलकम तुमकां आवडटलें आनी उलोवपाचें सिस्टम तुमकां आवडटलें तें दिसपान लोक ओडून येता आनी मेन म्हणजे कितें टेस्ट जेवणाचो टेस्ट कितें आहा तें तुमी जर हांगासर येवन गेल्ले आसा जाल्यार म्हाका मातशें कमेंट सेक्शनान कळयात तुमकां कशें आवडलें हांगाचें जेवण आनी कितें कितें आहा तें सगळें पळोवया आमी भितर वचून पळोवया आतां मेनून कितें कितें आहा तुमकां दाखयता रॉस ऑमलेट आहा 599 चिकन लॉलीपॉप आसा मागीर बीफ कटलेट चेरीज ब्रेड म्हणजे चेरीज पाव मरते मागीर टी कॉफी मँगो लस्सी किंगफीश करी आहा 699 चेरीज पुलाव 599 स्टू आहा मागीर गोवन स्टू आहा किंगफीश रवा फ्राय आसा 2 पीस 8 पावंड थंय मागीर रेशाद मॅक्रेल 4 पावंडान एक रेशाद मॅक्रेल मेळटलें तुमकां किंग प्रावन रवा फ्राय 7 पावंड पार्टी ऑर्डर जाले मागीर तेंचे नंबर जाले हे जाले एड्रेस आहा 275 स्टेन्स रोड हॉन्सलो हे सगळे तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले येयात पळयात जेवण आवडलें म्हाका मातशें कमेंट सेक्शनान कळया ना तुमी येयल्ले जाल्यार आनी थाली मागीर करीज आहा हिंगा भरपूर आसा विंडालू आसा सोरपोतेल आसा चिली फ्राय आसा प्रॉन ओकरा आनी तेजे वयल्यान तुमकां इंडो चायनीज बी हांगा एवेलेबल आसा मागीर बिर्याणी ऑप्शन्स पण बिर्याणी ऑप्शन बी आहा पोक बिर्याणी आसा हांगासर गोवन फीश थाली 1299 प्रावन बिर्याणी 699 चिकन बिर्याणी 499 आनी चिकन बिर्याणी मेळटले तर पळोवया टेस्ट करया आनी तुमकांय दाखोवया थाली आमची येयल्ली आसा हांगासर पापड भाजी आसा हांगासर नुस्त्याची कोडी आहा सुंगटां कोडी आसा मागीर फ्रायड प्रॉन्स आहा हांगासर मागीर विसवण सायज हे भाशेन आहा एकदम गरम गरम नुस्तें पापड शीत आनी हिंगा तोरां आसा आनी डिजर्टान मेळटले गुलाब जामून रेशाद मसाला हितून रेशाद लावन भाजता तेंच्यांनी मागीर 2 फ्रायड सुंगटां आहा हांगासर प्रॉन्स तर एक तर तुमकां रेशाद बांगडे मेळटले नाजाल्यार विसवण जर तुमी सांगलें तुमकां इसवण नाका बांगडे जाय जाल्यार तुमकां बांगडे मेळटले त्या हिसपान ते तुमकां जेवण हांगा सर्व करतले तर थालीचे प्रायस आहा 1299 न्ही रे 1299 थालीचे प्रायस आहा ताजे आनी फ्रेश आसा विनोद हेजें नांव विनोद कशें आहा जेवण बेस्ट हा बेस्ट बेस्ट बऱ्या टेस्ट बरें कडी बऱ्या सारकें म्हणून सारकें हेणे हाडला म्हाका हिंगासर आनी खंय गेलो हांव पूण डायरेक्ट हिंगा यू टर्न मारून हिंगा येयला सो जेवण आतां आमी टेस्ट करया आनी बेस्ट आहा नुस्त्याची कडी प्रॉन करी ऑथेंटीक एक फावटी टेस्ट मेळ्ळी न्ही लोकांक कितले पयस हांव वचपाक रेडी आहा तर तुमचें रेस्टॉरंट आसा जेवण तुमचें बरें आहा म्हाका मातशें ईमेल करपाक फोन करनाका फोन केल्यार मेळपाना मातशें ईमेल करात आनी हांव टायम मेळटा तुमकां रिप्लाय करतलो प्रॉन करी
प्रॉन आणि भेणे असा टेस्ट एकदम अप्रतिम असा सारखे न्ही. त्याच भाशेन भाजी जेवणा वांगडा भाजी खावपाकूच जाय, डायजेस्ट बरें जाता. लंडनात रावता त्यांची मजा. रेस्टॉरंट भरपूर आसा हांगासर. गोवन रेस्टॉरंट, गोवन थाली खावपाक मेळटा हांगासर. पयस पसून लोक येता. आतां स्विडनसून लोक येयल्ले, दुसरेच जाग्यार पावले तेंच्यांनी. फ्रायड प्रॉन बरें व्हडलें नुस्तें प्रॉन्स. ओपन करू. पोट जालें फूल. एक थालीचे जागेर 2 थाली ओडचे पडले. परफेक्ट. नुस्त्याचे कडी तुम्ही एक फाटी खायत न्ही, परते येतले फॉर शुअर. जेवण एकदम अप्रतिम असलेलें. जेवण चड पते येवपाक पडटलें. यो बाबा पण सांगा यशनो पहिला सांग. एलिसना सांगला पुरो. पते येवपाक पडटलें. Oh, surprise you guys. कोडी स्पेशली कोडी न्ही एकदम अप्रतिम हा. थँक यू. बरें हा जेवण. देव बरें करू तू येईल म्हण आमगे. देव तुकाय बरें करूं. हां मागे एक बिझनेस मागे यूके गोवन बिझनेसमॅन म्हणून त्याने व्हिडिओ काढला, डॉक्युमेंटरी केला. गेला केलो मायकला गेलो. तू ते ब्रिजीचे काढलं पळय, हे लंडन ब्रिजीचे. हां वयर बी वचून रोट्टा हांव रोट्टा क्लासाचे वयतलो रे तो चलो न्हू. वयर हांव रोट्टा वय सारखे एकदम पाय कडकडे रे अशे पाय अशे चल. तू सांगता बी न्हू. स्टॉप. एक दीस बरे हांव किसाल तरी हांव स्टॉप बाबा स्टॉप कोत म्हणटा रे. भितर येवन हांव भितर आसलो भायर आसलो रे. हां ते बरें आहा तर व्हिडिओ ते जाल्यार. तो बरो आहा ते बेस्ट आहा. बट हांवें तुगे एवरी व्हिडिओ हां इवन वेजिटेबल आनी सगळे रेस्टॉरंटात तुवें काडले न्हू, आनी हर एक व्हिडिओ पळयता हांव तुगेलो. हां ते हे चोवपाक विसर नाका. पळयतले आयज सांजे फकत रातचो टायम. आयज न्ही 2-3 दिसा येतले. हांगा चलपाक पांय कडकडपाक लागला हांगासर. वयरसून ग्लासा वयर चलपाक लागला आतां हांव. कितलो भंय दिसतलो पळय. हे ग्लासाचे वेट खंय आफ्रिकन एलिफंट उरता पळय तेजो वेट हे घेवपाक शकता खंय. इतले स्ट्रॉंग ग्लास आहा. पण पांय येयना अशें चलपाक हांगासर. तरी पूण व्हिडिओ करपाक लागून चलपाक लागला हांव. थँक्यू बाबा. देव बरें कर तुका येयलो म्हण तूं. पत्ता यो हां. डेफिनेटली. तर हे असलेले गोवन पॅराडायज रेस्टॉरंट हॉन्सलो. एड्रेस डिस्क्रिप्शनार तुका मेळटले सकयल. बस स्टॉप सारके बस सारके हांगासर येवन उबे रावता. आनी हांगासर बस स्टॉप आहा. बस स्टॉपा सायडीन हे रेस्टॉरंट आसा हांगासर. तर येयात. स्पेशली ते फीश करी जे आहा ते टेस्ट करून पळयात. आनी आयचे व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करया. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडल्यार लायक मारपाक विसर नाकात. आनी जाता जाल्यार तुमच्या फ्रेंड सर्कलान शेअर करात. मेळ्या फुडल्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.